गोयच्या अनुसूचित जाती खातीर एक डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करचें अशी मागणी करपी पत्र गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केंद्रीय कायदो मंत्री किरण रिजिजू हांकां बरयलां। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून आपणें हें पत्र केलां अशी माहिती सरदेसाय हांणी दिली। घटनेच्या आर्टिकल 332 म्हळ्यार अंडर द आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी खातीर रिजर्वेशन आसता। हो इश्यू गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायबांक रिजर्वेशन दिवपाचो खूब व्हडलो लॉंग पेंडींग इश्यू। हो असेंब्लीन हे खेपे आयिल्लो आनी असेंब्लीन जेन्ना आयलो तेन्ना सरकारा कडेन म्हाका झगडूचें पडलें, मुख्यमंत्र्या कडेन झगडूचें पडलें की बाबा तुका हें केन्ना जाय तें BJP प्रॉमीस करीत आहा तांकां, पूण हेतूंत तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंब्ली खातीर जे 4 सीट रिजर्व तांकां रिजर्वेशनान मेळटा बेस्ड ऑन द ओल्ड सेन्सस, तो तूं 2027 तांकां दिवंक सोदता काय 32 दिवंक सोदता काय कितें दिवंक सोदता हें विचारून ताजे कडच्यान आय हॅड टू एक्सट्रॅक्ट की 27 तांकां रिजर्वेशन मेळटलें। सबसिक्वेंटली पब्लीक मिटिंगेन गृहमंत्र्याचे फुडें मुख्यमंत्र्यान हो अनाउन्समेंट केलो, पूण अनाउन्समेंट करून जावन पसून एक जो प्रपोजल ओन तांचो ST कॉर्पोरेशन कमिशनांतल्यान आयला तो अजून मेरेन पेंडींग आहा। म्हणटकर आज देशाचो लॉ मिनिस्टर बाब किरण रिजिजूक गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आमी एक लेटर बरयला की गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायबां खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा खातीर एक डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करचें, ना जाल्यार ऑनरेबल प्रेसिडेंटा कडेन रिकमेंडेशन धाडचें, एक रिऑर्गनायझेशन एक्ट 1987च्या अंडर हे इलेक्शन कमिशनान सेक्शन 17 हे रिजर्वेशन तांकां करून दिवन 2027 4 सीट गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायबा खातीर रिजर्व करचे।